आमकां ऑलरेडी जे आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम इलेक्शन डिपार्टमेंटान केली आनी वन टायम सेटलमेंट स्कीम करता तेन्ना हांव परतून रिपीट करता की गोंयांत आमचे ऑलमोस्ट 7 लाख कंज्युमर्स 6 lakhs वाढत आसता सो अरावंड 6,85,000 आसा ऑलमोस्ट 7 lakh कंज्युमर आसा आनी ते 7 lakh कंज्युमरांतले 1,40,000 कंज्युमर्स आर नॉट पेईंग टॅक्स सो वी हॅव टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस 1,40,000 कंज्युमर्स आता तांकां कोविडा खातीर आनी दुसऱ्या गोष्टी खातीर सो इंट्रस्ट लागलेलो ताका लागून आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडली आख्खे डिसेंबर म्हयन्यात चालू दवरली आमकां कोणें फुडें येवं ना आतां आनीक म्हयनो वाडयलो आनी आतां आमच्या डिपार्टमेंटान नॉर्मली आतां JRC 3 म्हयने जर बील फारीक करना जाल्यार ताका नोटीस सर्व करूंक पडटा 15 दिसांची तूं बिल फारीक कर आतां गोंयभर जे असले लोक आसा 1,40,000 खूब जाणांनी फे केले आनी उरल्या ते म्हाका एक्झॅक्ट स्टेटस ना थोड्या दिसांनी तुमकां दितलो सगळ्यांक 15 दिसांची नोटीस सर्व केली आनी आज गोंयभर इलेक्शन डिपार्टमेंट डिस्कनेक्शन करता इशू कितें आसा की आउट ऑफ 7 lakh कंज्युमर्स एप्रॉक्सिमेटली 1,40,000 कंज्युमर फारीक करना जाल्यार हांव सारको टायमार फारीक करता वा तूं सारको फारीक करता तूंय सांगतलो ते करना हांव करना मजा कर सो दीस इशू हॅज टू बी फिनिश पण आज गोंयभर डिस्कनेक्शन चालू आसा म्हणजे म्हजें रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की OTA स्कीम 31st पासून आसा कायंडली लॉग इन टू द स्कीम आनी एप्लाय करून जे एरियाज मॅनेज करून आपले जे प्रिंसिपल भरा नाजाल्यार फाल्यां फोन करप की म्हजें डिस्कनेक्शन करता म्हजे कडेन हें ना तें ना ही गोष्टी जावंक शकना हो टॅक्स न्ही हो एक आमी जर तूं पयशे फारीक करना जाल्यार दुसरे कडेन करून आमकां दिवंक पडटा ना दुसरे जे आसा टॅक्स आसता टॅक्स म्हळ्यार गव्हर्मेंट टॅक्स लायलो तेजे रोड टॅक्स लायलो सो आनी कसलो टॅक्स लायलो हे टॅक्स न्ही हेका हे एनर्जी चार्जीस आमकां दुसरे कडल्यान काडून ते आमकां फारीक करूंक पडटा नाजाल्यार हे 1,40,000 लोकांक लागून बाकीचे जर आमी फारीक करना जाल्यार दुसऱ्यांची लायटी कट जातली ऑटोमॅटिकली पावर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी आमच्यो लायटी ऑफ करतल्यो सो वी हॅव स्टार्टेड स्ट्रिक्ट एक्शन हांव लोकां कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक रिक्वेस्ट करता की हे स्किमींतलो भाग घेया हे प्रिंसिपल अमावंट तुमकां 1 installment 2 installment 3 installment 4 installment 5 installment 6 installment दिल्ले आसा ते भरपाक जाय नाजाल्यार इलेक्शन डिपार्टमेंट हांवें आनी गोवोरमेंटान सांगलां आनी सगळ्यांची डिस्कनेक्शन आमी चालू केल्लें आसा लास्ट 2 दिसां आनी येता ते थोड्या दिसांनी टोटल डिस्कनेक्शन जावपाचो प्रयत्न आमी करतले हू आर नॉट पेईंग प्रॉपर्ली सो दीस इज अ रिक्वेस्ट टू आमचे गोंयकार भाव भयण्या की फारीक करा नाजाल्यार एटलिस्ट तो रिक्वेस्ट जाला की आमी इंस्टॉलमेंटूय फारीक करता तुमचे खातीर हांव ही सुविधा केल्ली आसा